गेले 8 दीस जाले आमी आमचो कॅन्डिडेट योगेश गोवेकर जाका लोक गोंयभर मोगेंबो म्हणून वळखता हाची आमी कॅम्पेनिंग चालू केल्ली. गेले 2 दीस जाले आमकां खंय तरी काँग्रेसीची तिकेट मेळ्ळी आनी आतां ज्या तरेन आमकां पयली प्रतिसाद चालू जाल्लो त्याच्याकून भरपूर आमचो जो सपोर्ट जो आसा तो भरपूर वाडलेलो आसा. आज आमी वेल्ला काणका कंप्लीट करून आसागांव पावल्ले आसा. आसागांव ऑलमोस्ट आमचे सोंपपाक पावल्ले आसा आनी ज्या तरेचो लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला खंय तरी आमकां अशें दिसून येता की 20 डिसेंबराक जेन्ना लोक आपल्या घरांतल्यान भायर मतदान करपाक सरतले तेन्ना प्रत्येकाचो जो वोट आसा तो आमच्या कॅन्डिडेटाक जो काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर बसला बाब योगेश गोवेकर एका मता भरघोस मतांनी लोक विजय करून हाडटले. तुम्ही पयलीं इंडिपेंडंट म्हणून कॅम्पेन चालू आशिल्ली सो ऑल ऑफ सडन ओन्ली काँग्रेस कित्याक सो आनी खुबशे ऑप्शन आशिल्ले काँग्रेसीक कित्याक काय म्हणून जेन्ना आमी इलेक्शन झेडपी इलेक्शन लडोवपाचें ठरयलें तेन्ना आमी खंय तरी एक अशी तयारी आसली की आमी फर्स्टूच आमची प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना आमी घेतली तेन्ना आमी सगळ्या पार्टीं कडेन ऑपोजिशन ज्यो पार्टी आसा ज्यो बीजेपीच्या अगेन्स्ट गोंयान इलेक्शन झगडटा तेंचे कडेन आमी सगळ्यांक अप्रोच केल्ले. तेंचे प्रत्येक लिडरा कडेन आमी पर्सनली वचून मेळ्ळे आनी आमी सांगलेलें की आमकां तुमी कलेक्टिवली सगळे जाण आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट डिक्लेअर करा. पूण खंय तरी तेंची युती जावपाक पावली ना. तेका कारणां खूब आसात. सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी कारणां सांगली आनी जेन्ना इलेक्शनाचो प्रोसेस फुडें वचपाक लागलो तेन्ना प्रत्येक पार्टीचो वेगवेगळो कॅन्डिडेट येवपाक लागलो. त्या टायमार काँग्रेसीन आमचे कडेन अप्रोच केले. आमी तेंचे कडेन उलोवप जालें आनी आमकां अशें दिसून येलें की एक सिंबल आसा वो अत्यंत गरजेचो आसा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीची आपली एक वोट बँक प्रत्येक मतदारसंघान आसता आनी ती बॅकिंग आमकां आज मेळ्ळी आसा. विजय हो आमचो निश्चित आसलोच. आज काँग्रेसीची तिकेट घेवन आमचे जो लीड मार्जीन आसतलो तो भरपूर आसतलो. आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा कारण आमी टॅक्सीकार हे टॅक्सीकार आमी आमच्या सिटींग एमएलए कडेन खूब फावटी गेले. आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर आमचे कांयच जायना. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 12 हांगा भाडी व्हरतात आनी आमी 03 हांगा भीक मागोवंक पावल्या. हे रिस्पॉन्सिबल आमचे गव्हर्मेंट आनी तांकां लागून हांव एक आमच्या नीज गोंयकार टॅक्सीकारांक उलो मारता. आयज तर तुमी जागे जायनात जाल्यार आमचे सारके कोस्टल एरियाचे टॅक्सीकार आहात ते सारके न्हिदोंक पावतले. त्या खातीर तुमी आज जागे जाय. तुमचे कडेन हांव कळकळीची विनंती करता. हांवें पांयां पडोवन तुमकां हे करता की तुमी आयज आमचे टॅक्सीकारा फाटल्यान तुमी रावा. रिस्पॉन्स इन सेन्स जेन्ना पळय आमी तयारी केली बाबा झेडपी इलेक्शन लडोवपाचें म्हणून ते खुबशे भुरगे आमकां अप्रोच जाले. आमचे टॅक्सीकार आसले हितून खुबशे भुरग्यांनी अप्रोच जाले आनी म्हणलें तूं हे झेडपी इलेक्शन लडोवया कित्याक जो भाजपा सरकाराचे पळय जशें चालू आहा अत्याचार आमच्या गोंयकारांचेर धंद्यांचेर आनी गोंयकारांच्या जमनींचेर ताका लागून म्हळ्यार तूं एक बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून वयतले. सो आमी तयारी केली. आमी तयारी करतना जे पळय युनायटेड अलायन्स ज्यो इंडिपेंडंट पार्टी आहात गोंयांत ज्यो भाजपा सरकारा विरुद्ध आहा तितक्या प्रेसिडेंटाक आमी पर्सनल लेवलाचेर मेवळे आनी तांकां सांगलें की आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून वयता सो आमकां सपोर्ट करपाक तुमी म्हणून. प्लस आमी तेंचे पळय ग्रावंडाचेर काम करपी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेंचे एस्पिरंट्स कॅन्डिडेट आसले तांकां आमी मेवळे आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें प्लीज तुमी आमकां सपोर्ट करा. आमी भारतीय जनता पक्षा विरुद्ध एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावले आहात. ते हुकुमशाही सरकारा विरुद्ध तुमी सगळे सपोर्ट करीन जाल्यार आमी हे इलेक्शन जिखतले म्हणून. त्या हितून आमी तयारी केली बट तेंचे अलायन्स जालें ना. जे पळय पार्टी आसल्यो तेंचे अलायन्स जालें ना. तेंच्यांनी आपापलो कॅन्डिडेट घालपाक चालू केलो. मीनवायल आमी प्रत्येक घरान प्रत्येक डोर कॅम्पेन चालू केलें डोर टू डोर. थंयसरूय आमकां लोक वयता थंय आमकां सिंबॉल विचारूंक लागले. आमी तांकां सांगलें की सिंबॉल येतले आनी सिंबॉल आमी तुमकां दितले म्हणून. आजून म्हाका सिंबॉल प्रोसिजर जावना. सिंबॉल येवपाक म्हाका दिसता निमाणे 5-6 दिसूच लागतले आसले. सो आमी रावले. ह्या पक्षांनी म्हटलें कितें तरी आमकां सपोर्ट करतले अशें दिसलें आमकां. पळय नाल्यार तेंच्यांनी आपापलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक लागलो आनी प्रत्येक लायक आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट घातलो आनी तो तेणी फॉर्मूय भरले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट घातलो आनी तेंच्यांनी फॉर्म भरले आमच्या मतदारसंघात. सो तेन्ना आमकां खंय तरी दिसूंक गेलें की आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून वयतले आनी ते आमकां सपोर्ट करता पेक्षा म्हटलें तेंच्यांनी करूंक ना तो. सो आमकां दिसलें की बाबा आमी आतां खंय तरी जिखोवंक वयता. आमी जर जिखतना थोड्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो म्हणून आमकां दिसलें की निमाणे 2 दीस आहा तेन्ना फॉर्म भरच्या पयलीं आमकां दिसलें की खंय तरी पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवचो पडटलो. तेन्ना आमकां काँग्रेस अप्रोच जाली काँग्रेसीन आनी आमचे तेंचे कडेन टॉक जालो. आमी तांकां कितें सांगलें आमी तुमची तिकेट घेता बट आमकां आमचे गोंयकाराचे धंदे आनी गोंयकाराचे जे रायट्स आहा ते प्रोटेक्ट करपाक आमी सदांच तेंच्या गोंयकारांक रावतले. सो तेन्ना तुमकां आमकां सपोर्ट करचो पडटलो. ते म्हणाले एग्री जाले आनी तेन्ना आमी हांव निमाणो म्हाका दिसता
कॅन्डिडेट आसतलो की बार्देशान निमाणे फॉर्म भरला सगळे कडे रिक्वेस्ट केल्लो हांवें बाबा म्हाका इंडिपेंडंट सपोर्ट करपाचो रिक्वेस्ट करून तेंच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट घातलो तरी पासून म्हाका खंय सपोर्ट तेंच्यांनी केलो ना म्हणून हांवें निमाणो बार्देशान म्हाका दिसता निमाणो कॅन्डिडेट काँग्रेसच्या टिकेटीचेर हांव इलेक्शन फॉर्म भरले आता हे सगळ्यो गोष्टी करतना म्हाका दिसता की खंय तरी म्हाजेर एलिगेशन जातले कित्याक एक पॉलिटिकल पार्टीक एक कनेक्ट जाला म्हणून कित्याक हांव पॉलिटिकल पार्टी हेच्या पयलीं खंय कनेक्ट नासलो बट हांव तुमकां सांगूंक सोदता हांव गोंयकारांचो आमी जन आंदोलनांच्यान इल्ले मनीस गेले 10-12 वर्सां जाले टॅक्सीकारांचो रायट प्रोटेक्ट करपाक तेंचे वेवसाय प्रोटेक्ट करपाक झगडले तशेंच बारीक पायलटांचे नीज गोंयकारांचे टॅक्सीचे वेवसाय रेंटकारीचे रेंट बायकीचे वेवसाय प्रोटेक्ट करपाक झगडले टुरिझम स्टेक होल्डराचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक झगडलो आमी CIZाचो येदो व्हडलो आंदोलन जालो अंजुनान तेन्ना आमी तो लीड केलो आमी तेंच्या वांगडा रावले सो आमकां खबर आहा खंय तरी गोंयकार आमच्या वांगडा रावतले जे अंजुना मतदारसंघाचे लोक आहा तितून काणक्या वेल्ल्या पंचायत येता आसगांव पंचायत येता आनी अंजुना वागातोर कायसो पंचायत येता हे लोक आमच्या वांगडा रावतले आनी गोंयकार आमच्या वांगडा रावतले जे गोंयकारांक दिसता की बाबा आपले सोयरे फ्रेंड्स ह्या मतदारसंघान आहा ते तांकां फोन मारून कन्विन्स करतले म्हाका दिसता अपेक्षा